सर्वेश्वराचो बोरवो सोर्गावरा बरो स्वर्ग सर्वेश्वराचे मंदिर सगळ्या बरो उजवाड दे देवाच्या दोंगरार चढुया ताच्या मंदिरात चढुया देवाच्या दोंगरार चढुया ताच्या मंदिरात चढुया. लॉरेन्स फाल्कांव हाका लॉरेन्स एस्ट्रोसियो हाका सुर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट आमी समर्पिता. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी मागुया आयज वाडदीस समरमता एनी फाल्कांव देवान तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आमचो एंथनी रॉड्रिगेस जो लिडर जावन आसा युक्रिस्टीक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ द युक्रिस्ट हांचो ताचोय वाडदीस आसा. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. जाय तो वावर तो इगोर्जेंत कोत्ता आनी आखें कुटुंबूच इगोर्जेंत मिसवड आसा. ताचो पूत जो पॉल म्हाका आनी ब्रदराक ऑल्टसवरांचो टिमींत आहा आमकां आदार कोता ऑल्टसवरांची मिटींग घेवंक आनी तांकां एनिमेट करूंक चोडून दोतोन शिंकता आनी ताची पोतिण्यो आसा. आख्खो कुटुंब देवाच्या हातींत आमी घालुया. तेच परी मागूंक लायता मारियालिना फातिमा तावेरा हाची आवय पिडेंत आसा. तिचें ऑपरेशन आसा. तिकाय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो अग्नी हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को ईसा काकूत को ईसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे पोचेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोणवाळेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन वताय. बाग्योन ग्रेगोर श्रेश्ठ गोंड्याचे विणवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. हे पोरीन तिचे क्रिस्ती जिणेचे सुदारो पळोवन तांकां सदांकाल संतोष भोगूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागीवन पावलून कुरीतकारांक बरयलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणांदो, आत्मो सोकटाचो थाव घेता देवाचे पोरये.
मनशाचो गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखतात. तशेंच देवाचो गूट फकत देवाचो आत्मो वळखतात. देवान आमकां दिला ती देणी जाणा जावंक आमी देवाताय येता तो आत्मो घेतला. संवसाराचो आत्मो न्हय, देखून मनशाचे जाणवायेन शिकलोल्या उतरांनी न्हय, पूण आत्म्यान आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकता. ज्या मनशान आत्मो मेळूंक ना तो देवाचे आत्म्याताय येता ते मागून घेना. ह्या ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना. कित्याक आत्म्याचे वरवीं ताची परिक्षा करूंक जातात. पूण ज्या मनशान आत्मो मेळ्ळा ताचे सगळ्या वस्तूचो अर्थ पारखूंक जातात, पूण ताचो खाशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जायत. म्हाका जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ही आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सगळीं म्हणुयात, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पर कितलो कोनवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रोचणेक कितलो माई मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिनवासताव सर्वेस्परा. तुजे बोक तुका वंदन करून तुजी रोचणेची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हटल्यार सासणाचें राज. पिळगेची पिळगीक तुजी राजपट्टी तोखता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. सकल पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दितात. जुलमान चेपलेल्यांक तो नीट उबो करतात. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो, 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 सर्वेस्पराचो. एक व्हड प्रवादी आमच्या मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयला. सर्वेस्पराचो, 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 सर्वेस्पराचो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गाल्ल्यांतल्या कफरनांव नोकरांत देंवन गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलेले परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जातालीं. मेळो देंवचार बसलो एक मनीस देवसानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र केल्लो बोक तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सोर. आनी देंवचार सगल्या मदेंकत ताका दोनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखयनासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा कोत्ता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवां गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणली तिका क्रिस्त प्रितीच्या बाबीन पयल्या वाचपांत बागेवन पावलोत कोरीतकारांक बरीं उतरां सांगता. तो म्हणटा आत्म्यांचे वस्तू आत्म्यांची भास वापरूनच सांगूंक जाय. आनी जाका पवित्र आत्म्याची भरती ना, जाका पवित्र आत्म्याचें देणें ना, आत्म्यांच्यो वस्तू ताका सजमूंक कठीण आनी जाय ती पावटी ती मानून घेनात, ती मानिनात. ह्यो आत्म्याच्यो वस्तू हें कितें पिशेंपण तांकां हें कितें. प्रितीच्या बाबीनो आयज हालींच्या काळार घोडे कॅरिझमॅटीक रिन्युवला लागून जायत्यांक आत्म्यांची जागृताय वाडल्यान सगळ्यांत चावंडो वी वॉन्ट टू बी इन दी अवेरनस ऑफ द होली स्पिरीट. हांव पवित्र आत्मो देव म्हणना कित्याक बातिजमा वरवीं सगळ्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा, पूण गरजेचें तें म्हणल्यार आमी ताचे जागृतायेन आसूंक. आमी विसरता आमकां पवित्र आत्मो मेळ म्हूण आनी मागीर हिंगा थिंग सोदून भोंवता. आमी गरजेचें तें म्हणल्यार वी शूड बी इन द अवेरनस ऑफ द होली स्पिरीट. आमी सगळीं सादीं कातोलकां तरी हें अवेरनस सोदता जाल्यार पाप सायबाची कितलें अवेरनस आसूंक जाय पवित्र आत्म्याचें. पाप सायब वडील आख्खे पवित्र सभेचो. उगडास जाता जेन्ना फिलॉसॉफी आहलो सिस्टर लिंडा म्हण येताली, फादर आर्मान सोजा जो संपलो ताची भयण, ती सदां म्हणटाली प्रे फॉर द पोप बिकॉज ही हॅज टू बी वीथ द स्पिरीट. तो केन्ना जें कितें बरयता, तो कितें सांगता आनी तो कितें संदेश दिता तें आख्खें पवित्र आत्म्यान भरलोलें जावन. हीं उतरां म्हाका सारकीं मानल्यान आयज ह्या उतरांचें नियाळ करतना हीच तिचीं उतरां म्हज्या मतींत घुंवतात. पाप साहेब पवित्र आत्म्याचे भरतेन आसूंक जाय, कित्याक एक एक उतर आत्म्याचें जावंक जाय, कित्याक ताका आख्खो संदेश आख्खे पवित्र सभेक उजवाड आनी मार्गदर्शन पाप साहेब वापस. आनी आयज हीं उतरां घुंवतात कित्याक आयज आमी ग्रेगोर व्हरतो हाचो उगडास कोत्ता. ग्रेगोर पोप ग्रेगरी द ग्रेट फकत दोग पाप साहेबांक पवित्र सभेन व्हरते म्हळ्यार एक ग्रेगोर ग्रेगरी आनी दुसरो लिओ आहा तो लिओ द ग्रेट. नोव्हेंबर 10 नोव्हेंबराचे 10 तारखेर ताचो उगडास आमी कोत्ता. प्रितीच्या हे दोग पाप आनी कोणाक थोडे लोकांन म्हळें मोगान म्हळें, पूण पयलीं सभेन ऑफिशियली डिक्लेअर केलें ना ते ग्रेट म्हूण, पूण हांकां ग्रेट केले कित्याक ते व्हडले शास्त्री आनी तेजे बाबतींत तेमी बरयलां तें आमी शिकता. आनी ग्रेगोरी बाबतींत न्हू सदां एक चित्र दाखयतात की ग्रेगोर सदां जें कितें बरयतालो, जो संदेश दितालो, इवन म्युजीक कंपोज कोतालो न्हू, घोडटालो कांतारां घोडटालो, मूज घोडटालो, तो पवित्र आत्मो पार्या रुपान ताच्या कानांत फुंकतालो. आनी ताचें चित्र सदांच ग्रेगोरी बसलोलो आहा मागण्यांत. आत्मो पवित्र आत्मो पारव्या रुपान ताच्या कानांत येता आनी ताका सांगता, फुतफुत्ता, विस्पर्स इन हिज इयर, आनी तो मागीर बरोवंक लागता, कांतार घडोवंक लागता, मूज करूंक लागता. हें ताचें वर्तेपण. प्रितीच्या बाबीनो पवित्र आत्म्याची जागृताय सगळ्यांक गरजेची म्हणटा हांव, पूण आयज जागृताय आहा, आयज पवित्र आत्म्याची देणी आहा. थोड्यांक ती देणी जाय फकत प्रिचर जावपाक, थोड्यांक देणी जाय फकत हिलर जावपाक, थोड्यांक देणी जाय फकत लिडर जावपाक. प्रिचर जालो पुरो, मागीर पवित्र आत्मा नाका, चर्च नाका, कांय नाका, ही गोच चालो. पूण ग्रेगोर व्हरतो तेज्यानी ताणें आपणाकय गोच करून जाताली, मात जोग जेजू, मात जोग आत्मो, मात जोग आनी कोण, हांव मुगे हें कोता. पूण ना, ही रिमेंड पोप, रिमेंड ओबिडियंट टू द स्पिरीट. आनी जी शिकवण आयज आमी घेता ती ताणें दिली. हिलर जाल म्हूण वायट ना, प्रिचर जाल म्हूण वायट ना, लिडर जाल म्हूण वायट ना. पवित्र आत्म्याची देणी वापरूंकच जाय पवित्र सभेचे सेवे पासत. पूण ओदीक आनी वतीक वर्तें देणें पवित्र आत्म्याचें ओबिडियन्स, आज्ञा पाळप. आज ही दूख भोगता म्हाका. सुरवातेक जेन्ना जमात प्रार्थन केलां, द कॉलेक्ट वाचला तेन्ना म्हळां आमगे क्रिस्ती पोजेचें वत्मीक सुदारणी जावन सगळे आमी गवळी खुशाल जावं विथ द होलिनस ऑफ द Christian people as they grow in holiness, may we rejoice. हांवें आमगे क्रिस्तांव बरीं भाग्यवंतपणी वाडटाय. पूण आयज भाग्यवंत जालीं मागीर ओबिडियन्स ना, हें दूख
आयकों सुद्दां नाय कोणालें पाप साहेब म्हणटा बरो पयस रोम आहा आहाय ते पाद्रीलें पातकुरालें आयकों सुद्दां हे तुम गेल दव्या आमकांय देव मेळो आहा आमकांय आत्म मेळो आहा ही गोज बट दिस इज नॉट कॅथोलिसिझम दिस इज नॉट कॅथलीक स्पिरिच्युअलिटी दिस इज नॉट कॅथलीक होलिनस तुम कितेंय म्हणा संवसार कितेंय सांगो हेर तुम कितेंय सांग जो आत्मो तुम दिसता हें आत्म सुचयता हो पवित्र आत्म न्हू हो केसो खोटो आनी वायटो हो आत्मो तो हांव नको ताका कितेंय जावं आमी पयत सभेन आज्ञा पाळटले पयत सभा सांगता जालें आमी आज्ञा पाळटलीं ओबिडियन्स म्हणटा तें आहा हें गरजेचें आनी आत्म्यांच्यो वस्तू आत्म्यांची भरती आहलोल्यांक सदां जायत पडा अरे तूं इतू हुशार मरे आनी तूं तुगे वडिलां ओग रावलो वडिलांक आयकता कित्याक ओबिडियन्स आहा वडील सांगता तें आमी सगल्यांनी करूंक गरज हेंच मागुया पाप साहेबाचें आजें व्हडलें दूख आयकों सुद्दां नाय कोणालें घरा कडेन चोय पाप साहेबाच्या आख्खें भुजांचेर आख्खी पवित्र सभा आहा एक बापाय कडेन इंचाराय बायले गेलें मन आनी भुरग्यांगे मन घेवन आख्खो कुटुंब चलोवपा जाय इट इज बिकम तीग जाणालें वो चोग जाणांगे डिफिकल्ट जाता पाप साहेबा कितू डिफिकल्ट 3 बिलियन आहाय आमी वी आर 3 बिलियन सारकी सून गोईंग टू बी ट्रिलियन इतल्या लोकांचें मन घेवन चलोवंक जाय पूण पाप साहेब चलयता कित्याक ताचे कुवेतीचेर कांय ना नॉट ऑन हीज कॅपेसिटी कांय ना एगे कापुस्तादाची कांय ना सगळें आत्म्याची शक्ती आत्म्यांक ओबिडन रावल्यार पवित्र सभा चलोवंक पावतलो नाजाल्यार निसंटन करतलो मागुया पावत सभा पासून पेटून एक आमी गायन गावया सी 30 आनी 3 सर्वेस्वरा मानून घे पान 40 आनी 2 सी 33 पेज 42 सर्वेस्वरा मानून घे आमची दारां सर्वेस्वरा मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत खरे मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली तोच योद्न आयज बागेवन ग्रेगोरीचे परबे समयार आमी तुका भेटयता तातूंत वांटो घेवन आमकां सगल्यांक तुजें बोगसणी आनी सुबान जिवीत मेळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वराक वारतात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयलो आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ग्रेगोर तुज्या पाप साहेब आमच्या सांताच्या मनाक ही परब समरंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय देखून देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता So
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेजच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जिवंतलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या पाप्स, आमच्या आर्स बिस्मा, सिमिया आमच्या औशल्यार बिस्मान सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यांसो. तुमचे सवय एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्यांत वेमचें तरेवचें म्हाका खबना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. डी 40 आणि 2 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू पान 70 आणि 1 डी 42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकेल आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकेल आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवसा मरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. मरोणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकेल आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या उकेल आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याच्या पोसणाक तुवें दिल्लो जिवो उंडो. ताचे कोटचें तुजें संपूर्ण सोत शिंकूंक आमकां उर्बेन बोर आनी त्या स्वता प्रमाणे माय मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादी करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी. हें आमी मागतां भाग्योन ग्रेगोरीचे परबे समयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. 20च्या शेवटाक गायन गावया. टी 19 मारिये सदांच आदार तुजो पान 216 टी 29 पेज 216. Marie sodal zadar du so, zawsze